आपले सुवार्तेच्या 9व्या अध्यायांत 5000 लोकांक अचर्या रूपी वाडच्या वृत्तांतांत दादलेच चोडणे 5000 जातीत म्हणून लूक शारो दिता. पण आपले सुवार्तेंत ताणे स्त्रियांनी दादल्यांपर्यंत जेजूचो पाटलाव केलो म्हणजे खऱ्या अर्थान सुवार्ता जाता. जेजून स्त्रियांकी आपलो पाटलाव करूंक, शिकोन आयकूंक आनी पांयांतळा बसून ताका आयकूंक अवकाश करून दिलो म्हणलें लुकाचे सुवार्तेंतलो विंगड करूंक जायना तसलो विशय. जायत्या स्त्रियांनी जेजू सरशीन येवन आपापल्या संकश्टांतले सुडका बगल्ली घडिता सुवार्ता विवारिता आनी आज खेरीत रितीन ही गजाल सांगून ती जेजूची पाटलाव्याय जातात म्हणलें सुवार्ता वत्तू दिवन सांगता. जेजूतावन गुण जाल्ल्यो स्त्रियो आनी ताचे थंय दैवीक सकत देखून हाचो अनुभव जोडलेल्यो त्यो ताची बळादीक आनी विश्वासी पाटलाव्यां जातात. सुवार्तेकार शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पळयन करून प्रसंग करीत देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत वेच्या जेजू संगी 12 जण शीस आसले म्हणून पहिल्या उस्वासान म्हणता तर दुसऱ्या उस्वासान थोड्यो स्त्रियोय ताच्या सांगाता आसल्यो म्हणता. तांची थोड्यांची नावांय उल्लेख करता आनी हेर 12 जाणां जेजू संगी समकताली म्हणता. ती केवल अस्कत आनी गरजेवंतां मात्र न्हय, तांचे पैकी थोड्यो स्त्रियो जेजूच्यो गरजो सुदारसूंक शकची दुडवादीक आनी शातिवंती आसली. जेजूच्या मिसावांत तांकांच मेतेर करूंक शकची ही शातिवंतां सुवार्तेचो वांटो जातात आनी सुवार्तेक साक्षी जातात.